गोवा डेअरीचे दूध कलेक्शन सध्या दिसाक सुमार 42,000 लिटर आसा. 2026 मेरेन हे दूध कलेक्शन 1 लाखा मेरेन पावपाची मोख आसा आणि ते दिकेन यत्न चालू जाल्यात. दुधाचे कलेक्शन लाखावर पावले काय गोवा डेअरी खातीर नवो प्लांट घालपाक पावलां उखलतले म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. गोवा डेअरीच्या कारभारात आनीक पारदर्शकता येवपाक लागून खंय नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे अधिकाऱ्याक आता डेअरीचो व्यवस्थापकीय संचालक म्हूण नेमला. सो डेअरीचो विशय जो म्हजे कडेन आयिल्लो आसा फाटल्या 2.5 वर्सां त्या संबंधी जे कितें आमी डेव्हलपमेंटल करपाक जाय, प्रगती करपाक संबंधी डेअरीची ताजेर पावलां उचलिल्लीं आसात. ताजोच एक भाग म्हणून नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड जो आसा पळय न्ही, ताजो एक ऑफिसर आमकां तुगेलो MD म्हणून आयिल्लो आसा. ताणें काल पयलींच 1 तारखेचेर सोमाराचेर चार्ज घेतिल्लो आसा. तो डेअरी खातीर वेगळो MD हाडपाचें कारण म्हणजे ताजो अनुभव वगैरे वगैरे आमकां हांगसर बऱ्याक पडटलो अशें म्हणून. डेअरी संबंद सांगपाक जाल्यार जर डेअरीचें कलेक्शन सद्याक आतां सादारणशें 41 ते 42,000 लिटर आसा. तें वाडपाक जाय आनी त्यामुळे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट आनी डेअरी हे दोनूय संघटनांनी म्हणजे दोनूय डिपार्टमेंटांनी हातात हात घालून काम करपाक जाय. डेअरीचें दुधाचें प्रोडक्शन जें गोंयांत आसा तें 1 लाख भर जाता आसतलें, हातूंत दुबावूच ना. पण जवळ जवळ 30 ते 40,000 लिटर हे लोकल कन्झम्पशनाक वता, जे लोक डेअरी कडेन किंवा भायल्या भायर घरा कडल्यान विकतात. आमचे कडेन जे येता पळय न्ही तें सादारणशें 41 ते 42,000 आसा. आमचे कडेन येवपाचो कोटा जो आसा पळय न्ही तो 1 लाखाचेर वचपाक जाय, 1 लाख लिटर. आनी जेन्ना आमी हें साध्य करूंक शकतले ताजे नजरेन ऑफकोर्स त्या नजरेन आमचें काम चल्लां. एनिमल डिपार्टमेंटान डिस्कशन चलता. कामधेनू स्कीम आसा ती थोडीशी आनीक सिम्प्लिफाय करपाक जाय, जेणे करून नवीन दूध उत्पादक जे आसा पळय न्ही ते येवंक शकतले. काही नवीन डेअरीज बीन आमी इस्टाब्लीश करपाक जाय, जे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट तातूंत लक्ष घालता. 1 लाख जर प्रोडक्शन जालें जर जायत जें डेअरी कडेन येता जाल्यार डेअरी युनीट जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताचो सेटअप जो आसा पळय न्ही मशिनरी वगैरे वगैरे हें आमी नवीन करचें पडटलें. हे दोनूय विशय जे आसा पळय न्ही एक वटच्यान प्रोडक्शन वाडोवपाचें आनी दुसरे वटच्यान नवीन डेअरीची तयारी करपाची. युनीट जो आसा पळय न्ही तो नवीन करपा संबंधी, कारण आतां जी डेअरी आसा ती खूब जुनी जाल्ली आसा आनी त्यामुळे नवीन डेअरी घेवप हे खूब म्हत्वाचें. अशें 2026 पर्यंत तरी म्हणजे 25 आनी 26 म्हळ्यार दुधाचें हें टार्गेट वाडपाक जाय. नाल्यार जातलें कितें, ताजो डेअरी आनी मशिनरी नवीन बसयली, नवीन डेअरी युनीट स्थापन केलो, ताजो फायदो गोंयकारांक मेळचो ना. आमी भायलें जें दूद आसा पळय न्ही तें दूद घेवन आमी ताजें प्रोसेसींग करून आमी दिवंक शकतले. पण आमच्या लोकांनी दूद उत्पादन करप आनी तें सप्लाय करप जेणे करून वायब्रेशन इकॉनॉमिक वायब्रेशन जी म्हणटा पळय ते आमच्या शेतकाऱ्या भितर येता. दूद शॉर्टेज आमकां जवळ जवळ 2 ते 3 लाख, 2 लाख तर गॅरंटेड सारकें. 2 लाख लिटर दूद जें आसा पळय न्ही हें दुसऱ्या कंपनी कडल्यान गोंयांत येता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.